सुवाळा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसवोट 14 वोड 1 ते 12. तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवू नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या गोडांत रावूंक पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलों. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नकळों, तर वाट कशी जाणो जातल्यो? जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली, आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसां आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जीं कोण म्हाका पळयतात तीं म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबे आसां आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तुका भावाटना? जें कितें हांव तुमकां सांगतां तें हांव म्हजेच उस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजेर भावाट दवरात. हांव बापा सोबे आसां आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी भावाट दवरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजेर भावाट दवरतात तीं हांव करतात तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.